आराधना तयार जावन आराधनाचें गीत आमी गावया. स्तुति आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुति आराधना देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 हालेलुया. Jesuraya moganista करता स्तुति आराधना Jesuraya moganista करता स्तुति आराधना जीवनासाय आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 हालेलुया. Pavitratmya Parakrita करता स्तुति आराधना पवित्रत्म्या परक्रीता करता स्तुति आराधना अज्ञात्रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार अज्ञात्रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. 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 नोव्हेंबरची 9 तारीख 2013 ईस्वी. फादर थॉमस मिसाचें बलिदान भेटोवन आसलो आनी कॉन्सेक्रार करच्या संदर्भार त्या पवित्र उंडयांत ल्हान एक काळो डॉट पळोवंक मेळ्ळो आनी उपरांत तस काळो डॉट एक मनशाचें रुपणें तें जालें आनी तेंचो रुपणें सुम्या जेजू क्रिस्ताचें वेलक नूर म्हणल्या कडेन 12 वर्सां आदीं घडिल्लें तें घडीत ह्या 6 वर्सां जायती इन्वेस्टिगेशन पुरा जावन एवकरिस्तीक मिरॅकल एक अजाप म्हणून वॅटिकनांत जावन डिक्लेअर जाला. पवित्र कुंभगारांत एवकरिस्तांत जेजू नीज जावन आसा. ह्या उंड्या रुपार सुम्या आमचे मदें गात नीज जावन तूं आसाय. तुजे हजारपण मनशाक दाखोवचे खातीर आमच्या भावार्थाचे दोळे उक्ते करचे खातीर तेतना ते दळा तूं असली अजापां तुका दाखयताय. सुम्या जेजू ह्या उंड्या रुपार खरोच आमचे मदें गात तूं आसाय. ह्या उंड्या रुपार तूं आमकां पळोवन आसाय. सुम्या ह्या उंड्या रुपार आमकां तूं आशिर्वाद दिवचे खातीर आमचे सांगात तूं रावलाय. सुम्या केदें वर्तें भाग जेजू तुजे मुखार आमी करचोंचो वेळ. केदें वर्तें भाग सुम्या आमच्या सोडवंदर समकर दिमयेर येवन आमचें सगळें जिवीत तुका समर्पण दिवचें. केदें वर्तें भाग जेजू आमच्या जिविताचे सर्व कश्ट संकश्ट बेजाराय पिडाशिरा सलवणी आकांत निरासपण सगळें तुज्या पांयां तळा समर्पण दिवन तुजी मजत करची. केदें वर्तें भाग जेजू हे सक्रामेंतांत आसच्या सुम्या आमकां तूं आशिर्वादीत कर. हे सक्रामेंतांत आसच्या जेजू आमच्या अंतस्करणाचे दोळे तूं उगड. सुम्या आमच्या भावार्थाचे दोळे तूं उगड. सुम्या तुजो मोग साक्षें भाग तूं आमकां फावो कर. सुम्या सगळें आमचें कुटाम म्हजें जिवीत सगळें तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता. जेजू तुजे शिवाय म्हाका दुसरें कितेंच नाका. म्हज्या जिविताचो श्रेश्ठ व्यक्ती तूं. म्हज्या जिविताचो श्रेश्ठ इश्ट तूं. म्हज्या जिविताचें सर्वस्व तुमचो. सुम्या तुका आमी समर्पण दिता आमचें जिवीत. मोगाळ भाऊ भयणीनो एवकरिस्तांत आसच्या सुम्याक आमचें जिवीत समर्पण दिवया. जेजूच्या हातांत आमी जें कितें दिता तें सगळें तस्स पळोवन घाण घेता. कितेंच वायट म्हाका घडचें ना. कितें सांवर म्हजें खंय येवचें ना. कित्याक जेजू म्हजे सांगाता आसा. घडीभर समर्पण दिवया आमचें जिवीत. समर्पण आमचें जिवया सर्व आमचें कुटाम
चड जें कितें म्हज्या मतींत आसा, जें कितें हांव आज एक निर्धार घेवन आयलां, जें कितें तेंच हांव म्हज्या काळजांत हांव घेवन आयलां, ह्या घडये सुम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. अर्गान तुका सुम्या जेजू, अर्गान तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, जयकार तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या जाग्यार आमी बसया, नीट आमी बसया, आमचे दोनी हात आमी उक्ते करून दवरया. Let us feel the presence of Jesus amidst us. सोम्याचे हजारपण आमी अनुभव करया. त्या प्रशांत वेळी तो आमच्या मदेकात आसा. म्हजें जिविताचो राय तूं, म्हज्या जिविताचो सर्वस्व तो, म्हजे खातीर मनीस जाल्लो जेजू. हांवें नास जावन वचून म्हजो पगार जिये जाय, ससनाक जिये जाय म्हणून आपेंगसो तो जेजू. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. तें सगळें देव पळयता म्हणटा. तें सगळें सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण देवया. मोगाळ भाव भयणीनो, स्तुती आमी करया, आराधन आमी करया आमच्या जिवितान केल्या सर बरेपणा खातीर. केन्ना हांव स्तुती करतां तेन्ना जेजू म्हज्या जिवितांत बरेंपण दिता. म्हजे स्तुती वरवीं, म्हज्या आराधना वरवीं, हांवें होगलाप दिवच्या वरवीं सोम्याची महिमा सडना बगारे म्हज्या जिवितांत हांव बरेंपण अनुभव करता. म्हजें जिवीत हांवें पळयलें जाल्यार, व्हरून हांवें पळयलें जाल्यार, हांवें मागल्याच्या की सडीत मापान हांवें मागनातलें देव म्हाका दिता. कित्याक देव म्हजो मोग करता. त्या मोगाक आमी आभारी जावया. ताणें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर देवाक आमी स्तुती गावया. गावया गीत स्तुती आनी वंदन करून. ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ,
ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವवरेगू। देवा का मैं स्तुति करता हूँ, तक आराधन करता हूँ कि तोल पर्यंत जीवित आस्था पर्यंत देवाचे राज आकामे वेचे आम्ही मेल्ल्या उपरांत नाही बगार आमच्या जीविताच्या हर एका घडींत देखून आम्ही स्तुती करया, तक आराधन करया, तुका आम्ही स्तुती करता वंदन करता म्हण सांगया। ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, देवा जपिसुवेना, देवा स्तुतिसुवेना, देवा जपिसुवेना, ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ, ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ, ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Hallelujah, 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 Sir, it is just a moment of Yalukana Konesami, hallelujah, 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 hallelujah. नवार्थिक पॉप सिंगर गांवचे देणे ताका आसले पूण तो संतृप्त जावन नातलो समाधान ताका नातलें कित्याक कारण इतल्यानच ताची कात काळी आसली ताचें नांव कितलें सोबीत ना म्हण ताका बगतालें देखून ताका एक आशा कसली आशा हांवें गरो जायजे हांवें दवया कार्तिसो जायजे म्हण आशा देखून तो प्लास्टीक सर्जरी करता नाक सोबीत ना म्हणून 2 पटी नाकाची सर्जरी तो करता कातीक थोडे वायट पॅच आसात म्हणून विपरीत मेकअप तो करता पूण मोगाळ भाऊ बेनिनो इतले सगळी करणी ताची भलायकी सांबाळूंक ताचें हेल्थ सांबाळूंक डॉक्टराचें एक टीमच ताचे फाटल्यान आसलें डर्मेटॉलॉजिस्ट ताचे सांगत आसले प्लास्टीक सर्जन्स ताचे सांगत आसले पेन मॅनेजमेंट स्पेशलिस्ट ताचे सांगत आसले एनेस्थोलॉजिस्ट आसले न्यूट्रिशनिस्ट आसले पर्सनल ट्रेनर्स ताचे सांगत आसले जिविताचो एकच उद्देश हांवें सोबीत दिसा जाय आनी हांवें भलायकी बरी आसा जाय कितलें जेवण जेवीचें कितलें उदक पियेचें खंयचें खाण खायचें कितलें तातूंत न्यूट्रिशन आसा जाय कितले विटामीन आसा जाय सगळें मेसून तो खातालो ताका भलायकी बरी जावंक जाय आसलें ताका वेग्गी मरोंक नाका आसलें पूण मोगाळ भाऊ बिनीन आमकां सगळ्यांक कळीत आसा हो व्यक्ती कोण म्हणून कितें घडलें इतलें सगळें आसूनय ताका राती न्हीद पडनातली ताच्याच खातीच्या रंगाचेर समाधान ताका नातलें तालेन ताचेर ताका पातयेन येनातली विपरीत पेन किलर्स तो खाण घेतलो न्हिदेची गुळयो तो खाण घेतलो एंटी एंग्जायटी मेडिसीन तो खाण घेतलो आनी 50व्या वर्सा कार्डियाक अरेस्ट जावन मरण पावलो आमचे मदें कितले जण हांगासनात गी 50 वर्सां उतरलेलीं फाटल्यान मुखल्यान कोणी धाकटेर आसात गी सर्जरीची गरज पडल्या गी मेळिल्लें सगळें खावन भलायकी बरीत 70-80 इयर्साची हांगानात गी आसात वय मोगाळ भाऊ बिनीनो देखून आमी देवाचेर पातयेनी दवरल्या जाल्यार म्हज्या जिवितांत जें कितें घडटा हर एक समयांत ताच्या कुशे विरोध जायना म्हणून आमी लेखल्या जाल्यार खंयच्याच संगतीक भियोवची गरज ना देवाचें उतर परत एक फावटी हांव सांगता देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें भांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका कितली बरी उतरां देवाची सोम्याची उतरां पळया पूण मोगाळ भाऊ बिनीनो जावंक पुरो आमकांय आमच्या जिवितांत आनीकी खंत आसा बेजार आसा दोशी आमकां बगतात थोड्यांक
घर बदलिल्यार न्हीद पडना आनी थोड्यांक सदां न्हीदचें बेड्ड बदलिल्यार न्हीद पडना आनी थोड्यांक फॅन वयर घुवना जाल्यार न्हीद पडना आनी थोड्यांक सक्कड आसोनी न्हीद पडना. कित्याक? हुस्को, खंत, बेजाराय. खंयच्या इगर्जेक गेल्यारय समाधान ना, खंयसर आराधन केल्यारय समाधान ना, कितले मागणे केल्यारय समाधान ना. कित्याक? अदीक हुस्को मोगाळ भाऊ भयणीनो. देखून सुम्याचेर लब धरल्याक भिरांत ना, सुम्याचेर फाती येयल्ल्याक भिरांत ना, सुम्याचेर जे कोण जिवीत मांडून हाडटा तसल्यांक भिरांत ना. प्रस्तुत आमी पळयलें जाल्यार आमी सक्कड इन्शुरन्स करता. तुमचे लागीं सांगलें जाल्यार एक वा एक रितीचे इन्शुरन्स आसत न्ही गे? आसा, खंडीत आसूंक पुरो, जाय पडटा. हेल्थ इन्शुरन्स आसूंक पुरो. कित्याक? केन्ना भलायकेक बिगडटा म्हूण आमकां कळीत ना. आत्तां एकल्याचे फोन आयलें, फादर नव्या वेळार म्हाका 2 दिसां पयलें फंक्शन आसलें, बरें हुशार आसलो मनीस, आज सकाळीं उठ्ठा आसतना उठोवंक जायना, ब्रेन हॅमरेज. केन्ना कितें घडटा म्हूण कळीत ना. इन्शुरन्स करतात. एक्सिडेंटल इन्शुरन्स आसा. गेल्लो मनीस फाटीं येता म्हणल्यार गॅरंटी ना, एक्सिडेंट जावंक पुरो, देखून एक्सिडेंटल इन्शुरन्स करतात. फ्लायटार वेताना स्पेशल इन्शुरन्स आसा. फ्लायट वयर सोडिल्लें सकयल देंवन थागी म्हणल्यार गॅरंटी ना, खंय अर्द्यार कितें जालें जाल्यार म्हणून इन्शुरन्स करचें आमी पळयता. वेहिकलाक इन्शुरन्स आसा, गॅरंटी ना कितले मोलाचें वेहिकल जाल्यार न्ही. पोरपोरूच आमच्याच गांवांत पळया सुमार जाणां भुरगीं वडां मलगडी मरण पावलीं. वेहिकल इन्शुरन्स आसा. प्रस्तुत आतां तुमच्या घरांनी गोरवां आसात जाल्यार गोरवांक इन्शुरन्स आसा. मनजातीक इन्शुरन्स आसा, गॅरंटी ना कितें जाता म्हणून. मोगाळ भाऊ भयणीनो, कृशी आसा जाल्यार कृशेकी आतां इन्शुरन्स आसा, गॅरंटी ना. पूण मोगाळ भाऊ भयणीनो, आवर वर्ल्ड इज फिल्ड विथ अनसर्टनिटीज. अनसर्टनिटीज कितें केदाळा कशें घडत म्हणून आमकां कळीत ना. देखून आमी सेक्योर जावंक आशेता. आज बरो आसलो मनीस फाल्यां आस्पत्रेक वचून टेस्ट करता आसतना भितरल्या भितर कॅन्सर आसा, कळीतच नातलें जावंक पुरो. थोड्याच दिसां आदीं तुमी व्हिडियो पळयला जावंक पुरो. कुशीन पार्टी करून डान्स करनासलो मनीस डान्स करता करता आसतनाच डब्बा पडलो, मरण पावलो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, देखून आमी सोम्याचेर भरवसो दवरी जाय. देखून हांवें सोम्याचेर भावार्थ दवरी जाय. हें सगळें घडटा म्हणून हांवें भिवूंची गरज ना. कित्याक जें कितें म्हज्या जिवितांत जर तर आसा जाल्यार आज हो जीव म्हजो लेगीत आसा जाल्यार इतलीं वर्सां हांव जियेलां जाल्यार तें सोम्यान म्हाका फुंक्याक दिलें एक देणें. देखून हांवें भिवूंची गरज ना. सोम्याचेर हांवें भावार्थ दवरी जाय. विश्वास हांवें सोम्याचेर दवरी जाय. सोमी म्हाका रगता, सोमी म्हाका सांबाळटा म्हणलो बरोवसो आसा जाय. त्या दोंगरार आसचें रुखां झाडां पळया, त्या फलक्यान पळचें फुलां पळया, बें तांकां ना. खंयच्या म्हणी रुखाक बें आसा की? हांव कांय मोडोवन पडटा कोण ना, पाळांक कीड खाता कोण ना, बें आसा की? ना. देव तांकां राखता म्हणून कळीत आसा. देखून आमचें जिवीत सोम्याच्या उजव्या हातांत आमी दिवंक जाय. तर मोगाळ भाऊ भयणीनो, एक घडीभर आमी परत एक फावटी ह्या युकारिस्तांतल्या जेजूक आमी पळोवया, ताचेर आमी दिश्ट घालया. नीस सावन ह्या एवकरिस्तांत जेजू आमचे मदें गाद आसा, दुबाव नाकात. ते एवकरिस्तांत हांव मागलें हर एक मागणें तो आयकता. जर तर तें मागणें तुवें मागलें तुज्या जिविताक गरज आसा जाल्यार देवाचो चड आनी चड मोग करूंक तें मागणें तुका गरज आसा जाल्यार तें तुका फावो करता. देखून आज आमचें जिवीत सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया.
म्हज्या आत्म्याक सुम्याच्या आत्म्या सांगाता मेळोवंक आमी प्रयत्न करया. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका म्हण सांगया आमच्या आमकां त्या सुत्रान. काही तूं भियेनाका, कांय तूं भियेनाका, फकत एक मांत्र करी जाय, त्या सुम्याचेर विश्वास तुवें दवरी जाय. तोच तुका राखता, तोच तुका सांबाळटा. काय भियेनाका. परत एक पटी म्हणून सांगा. आत्म्या मोच्या तूं अधीर जायनाका, काय भियेनाका. विश्वास तुजो दवर सुम्याचेर तुज्या, सुमी तुका राखतलो हे तूं जाणा. परत एक गाठी सांग, परत एक पटी. विश्वास तुजो दवर सुम्याचेर तुज्या, सुमी तुका राखतलो हे तूं जाणा. दोंगराच्या रुखा चडांक उदा कोणे वतला, सुम्यान तुका उजव्या हाताक भुकल धरला. परत एक पटी. दोंगराच्या रुखा चडांक उदा कोणे वतला, सुम्यान तुका उजव्या हाताक भुकल धरला. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, काय भियेनाका. म्हज्या तूं अधीर जायनाका, काय भियेनाका. तुका रेसलोलो सुमी तुका सांबाळतलो, दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो. तुका रेसलोलो सुमी तुका सांबाळतलो, दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो. मोराची कूड विविध रंगान कोणे नेटयला, सोबीत पाचव्या रंगान किरा कोणे सबयला. मोराची कूड विविध रंगान कोणे नेटयला, सोबीत पाचव्या रंगान किरा कोणे सबयला. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, काय भियेनाका. इसाया प्रवादीचे पुस्तक अध्याय 40 आणि 1 वाक्य 10. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सुवें आसा, घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां, म्हज्या सैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळतां. एक पटी सकट सांगया गे वट्टक म्हज्या फाटल्यान सांगा. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सुवें आसा, घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळतां.
देवाचे उतार पडया कितले देत दिवचे न्ही कितले दादोसकाय दिवचे तें उतर आदी आमच्या मालगड्यांक कसलें बें म्हणून सांगल्यार आमी चिंता पाटा येत तांकां बें आसलें आमी केल्ली कृशी कांय पाड जायत कोणना म्हणून सुकणी आनी पडोवन कांय नश्ट जायत म्हणून रानमण जाती येवन कांय नश्ट जायत म्हणून बें आसलें वारें वादळ येवन कांय केल्ली कृशी नाश जायत म्हणून बें आसलें आनी थोड्यांक कांयलें मेल्लीं येवन पात्र दितीत म्हणून बें आसलें आनी थोड्यांक कोणी माट करतीत म्हणून माट मंत्र करतीत म्हणून बें आसलें नसतें कांय न्ही दोनपारां वचून नजो नसतें आसता अशें कांय थोड्यांक बें आसलें जीव दाळ्यो मस्त आसल्यो जीव दाळीचें बें आसलें रान मनजती मस्त आसल्यो रान मनजतीचें बें आसलें आनी थोड्यांक तांच्या भुरग्यांक कांय वायट घडत गी वायट वाटेक वेतीत गी वायट इश्टगतीक वेतीत गी अशें बें आसलें पूण मोगाळ भाव भयणीनो आज काल आमकां कसलें बें रान मनजतीचें बें तितलें आसचें ना मनजाती दिसनात कांय जीव दाळीचें तितलें कांय आसचें ना जीव दाळी सुद्दां आमकां पळोवंक मेळनात पूण मोगाळ भाव भयणीनो आज आमकां कसलें बें आवय बापायक आदी आसलें तेंच बें आनीक आसा भुरग्यां विशयांत आसचें एक भुरगें वा दोगूच भुरगीं बें मस्त आसा पयल्यांच्याक 100 वांट्यांनी चड बें जोर करून की बें दिसता तिदूंक की बें दिसता तें करनाका म्हणून की बें दिसता दिनासतना रावूंक की बें दिसता सकट बेंच एकच न्ही कांय जायत जाल्यार न्ही सोडून वचोंक की बें दवरून रावोंक की बें असलें बें पिडा येत म्हणून जायत्यांक बें आसा पिडा येत म्हणून जायत्यांक बें आसा इल्लें कांय हांवें दवरलें बँकांत दवरलें गे वा खंय लिपोवन दवरलें गे बंगार करून दवरलें गे कांय लॉस जायत म्हणलें बें आसा आमच्या फुडाराचें चिन्ह आटयतना बें दिसता थोड्यांक सांगात आसय आमकां जायत्यांक फियर ऑफ रिजेक्शन म्हजी भुरगीं म्हज्या गरजेच्या वेळार म्हजे सांगाता रावतीत गी म्हाका कितेंय वायट घडटा आसतना हसकत जाता आसतना म्हजे सांगाता कोणी आसतीत गी फियर ऑफ रिजेक्शन फियर ऑफ मेंटल स्ट्रगल्स मोगाळ भाव भयणीनो तिमोथेक बरयलें 2 पत्र आद्य 1 वाक्य 7 देवान आमकां भियोंक करता तो ओत्मो दिवंक ना देवान आमकां भियोंक करता तो ओत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो ओत्मो दिला देखून आमी हर एकल्यानी उडास दवरी जाय देवान म्हाका दिल्लो ओत्मो तो भिवकरो ओत्मो न्ही बगार कसलो ओत्मो तो आमकां बळवंत करचो तो ओत्मो आमकां मोगाळ करचो तो ओत्मो आमकां स्वानियंत्रीत करचो तो ओत्मो देखून भियेनाका देव तुजे सांगात आसा हांव तुजो देव म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो आमी भियोवची गरज ना कोण आमचे सांगात आसा कोण आमचे सांगात आसा देव आमचे सांगात आसा आनी तोच देव आज ह्या येवकरिस्ताच्या मुखांतर आमच्या लागीं उलोवन आसा मोगाळ भाव भयणीनो केदे वरती दादूस काय हांवें बघा जाय नो प्रॉब्लेम इफ आय लूज माय मनी हांवें दवरले पयशे वेतीत जाल्यार भियोवची गरज ना आमच्या भुरग्यांनी आमकां पळयना जाल्यार गरज ना भियोवची गरज ना आमकां भलायकी आमची वसत जाल्यार भियोवची गरज ना हांव चलवता म्हणून भोगता जाल्यार भियोवची गरज ना हर एका संदर्भार ताच्या उजव्या हातान आमी कोणाक दवरता
जी कोण म्हाका चड मोला दीक न्ही तसं लाग आमच्या ताच्या उजव्या हातांत आमच्या देवान आमकां धरला मोगाळ भाव भयणीनो. देखून हांवें भियोवची गरज ना. देव म्हजो देव तरी भियेजय म्हणून गरज ना मोगाळ भाव भयणीनो. पूण आमी भियेता केन्ना मनीसच देव मानव जाता तेन्ना. केन्ना मनीसच हांव मनशाक हांव देवाच्या जाग्यार दवरता तेन्ना हांवें भियेजय पडटा. केन्ना हांव पयशांक चड मोल दिता, आस्त बदकेक चड मोल दिता, भंगाराक चड मोल दिता आनी वस्तूंक चड मोल दिता, एक जाग्या खातीर झगडें करता, कुटुंबा संबंदांत हांव पयस वेता तेन्ना हांवें भियेजय पडटा. आमच्या क्रिस्तांवांची पळया कितले जाणांची जाग्याची केसी लॉयरा कडच्यान आसात, कोर्टांत आसात. कित्याक लब्धल्या आमी. कुटुंबा संबंधाक आज मोल ना, इश्टगतेक मोल ना, देखून आमी भियेता. सबार वर्सांत हांव गल्पांत काम करून आसलो एकलो व्यक्ती फाटी येता आसतना पळयता ताचे पतीन दुसऱ्या सांगात आसा. कोणा खातीर इतले वर्सां सॅक्रिफायस करून 36 वर्सां परगांवांत काम करून फाटीं घरा विशेव घेता म्हूण येता आसतना ताचींच कुटुंबाची ताच्या सांगाता नान जाल्यार सगळें जिवीत सॅक्रिफायस केल्लें व्यर्थ न्ही गे, व्यर्थ. काणी सांगची न्ही, न्हीज घडीत म्हजे लागीं येवन रडता एकलो दादलो मनीस. दादलो म्हयन्याक धाडटालो घडिल्ले पयशे पुराय धाडटालो. काल कितें करता खंय करता कांयच विचारूंक ना ताणें, संपूर्ण बातयेनी. पूण फाटीं येवन पळयता कांयच ना. पयशेय ना, घरी ना, ताच्या मोगाची मनशाय नात. मनशाक मोल ना, कुटुंबाक मोल ना. म्हजो पूत, म्हजे धूव, म्हजे भंगार म्हणून आपयता न्ही ल्हानशा. पूण तेंच भुरगे व्हड जाता आसतना तेंच भंगार तेंच मानीक आवय बापायक लेखूंकच लेखिनात. पोरपोरूच एकलो भुरगो पोरगांवांत काम करना आसा. आवयक सिरियस. आवयक लेगीत जातना दिसाक एक फोन समेत करून उलयना. कितले बटी त्याच भुरग्याक भंगारा माणिका म्हणून उखलून व्हेल्ले जावंक पुरोन त्या आवयन. कितलेशे दीस रात त्या भुरग्याक पिडा आयिल्ल्या वेळार न्हीद नासतना सगळी रात करशिल्ली आसूंक पुरोन. मोगाळ भाव भयणीनो, केन्ना आमी वस्तूक लब्धता, संबंधाक मान दिना, मनशाक मान दिना, आमचें जिवीत थंयसर येवन पावता. Come back to Jesus. Come back to Jesus मोगाळ भाव भयणीनो. जेजू सरची फाटी आमी येवया. संवसारान सोम्या सरची फाटी येसय. आज जेजू सरची आमी फाटी येसय. आज युरोपांत आसच्या इगर्ज ज्यो खाली पडल्यात आमकां कळीत आसा. देव नाका, वस्तू जाय, क्रिस्त काय जाय. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, युरोपाच्या इगर्जांनी परत लोक बरे जाय. सकाळींच्या मागण्यान दीस आरंभ करचे, परत आमी आरंभ करूंक सुरू करी जाय. रातच्या आनी सांजेच्या तेरसा मुखांतर दीस सोमचे आसले, परत ते दीस आमचे ताचे तावंच संप जाय. कुटुंबांनी सांगाता मेळोन पवित्र पुस्तक वाचून नियाळ करून परत आमी जेजू सरशी येसय. पवित्र सभेत हांव पयस गेल्ल्यानी परत्याक पवित्र सभेक फाटी येवन जेजूक लागीं जाय. मिसातें मागण्यातें शेळेपण दाखोवच्या लोकांनी युवा जनांनी जेजूचो मोग अनुभव करी जाय. कम बॅक टू जीसस. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सोम्यातें फाटी येवया. आमच्या सगळ्या समाजाक सोम्यातें फाटी येवचें बरी कर सोम्या म्हण मागया. हर एकल्याच्या मनांत काळजांत तो सोम्याचो मोग नियाळ करचें बाग फावो जावं म्हण मागया. आनी तेच्या वाटेर चलच्या, लोन्स काण घेवच्या, फटकिरी शिकोवन दिवच्या. हर एकल्याक जेजू तूं आपडे. आमच्या कुटुंबांत फाटी सोम्या तुजे सरशी येवंक तूं कृपा दी.
कम बॅक टू जीसस. तर मग भाऊ बहिणींना आम्ही समर्पण दिवया. लेट अस क्लोज आवर आईज. दोळ्या आम्ही दांकया. या घडयेचे कितें हांवें सोम्याक पाटी दी जाय नियाळ आमी करया. म्हजें जिवीत हांवें सोम्या पाटी दी जाय की म्हज्या कुटुंबांत आज म्हजें हजारपण समाधानाक कारण जालां गी वा हांव कुटुंबाक गेल्ले तक्षण थंयसर एक सैतान आयलो म्हूण बगप. म्हज्या कुटुंबाक आज हांव एक आशिर्वाद गी वा म्हज्या कुटुंबाक हांव गेल्ले थंयसर भियाचें वातावरण. आज म्हज्या कुटुंबांत हांव कितें बारा जाणांच्या कुटुंबांत तो नातिल्ल्या वेळार जायतें समाधान. तो खंय भायर गेलो म्हणून सांगल्यार संतोशान आसतात. कित्याक जावंक पुरो म्हज्या जिविताची एक वायट सवय, जावंक पुरो म्हज्या जिविताचे राग, म्हज्याच कुटुंबाच्या म्हज्याच मनशां पळयता आसतना खिनातलो राग येता सबारांक. रिजन ना राग, कित्याक कळीत ना पुरपुरचेंच सक्कडी रॉंग म्हूण चिंतचें. हांव मांतर सारको हांवें उलयल्लें उतर सगळ्यांनी आयकत जाय. हांव कोणाचें आयकना. कम बॅक टू जीसस. मगाळ भाऊ भयणीनो, जेजू ते फाटी ये. जर तर हांव समान जालो जाल्यार, जर तर हांव समान जाली जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत आज समाधान समजून घे. कुटुंबांत जबाबदारी हांवें करूंक आसा. एक आवय जावन, एक बापूय जावन, एक पूत जावन, एक धूव जावन म्हजी जबाबदारी हांव करूंक यशस्वी जालांगी. कम बॅक टू जीसस. जेजू ते फाटी ये. म्हजो समाज आमी समर्पण दिवया. जेजूच्या मोगान पळय जाय आमच्या समाजेन. जेजूचो मोगाचो अनुभव करी जाय म्हज्या समाजेन. म्हजें कुटुंब पळोवन, म्हजें जिवीत पळोवन कोण म्हणी जेजू थंय आकर्शीत जाला गी. तर मुखार भाऊ भयणीनो, आमी निर्धार घेवया. आज म्हज्या कुटुंबांत जेजूक हांव फाटी हाडटा. म्हज्या कुटुंबांत दिसपडते मागणें हांव फाटी हाडटा. म्हज्या कुटुंबांत वस्तूंक हांवें प्रमुख स्थान दिलां जाल्यार, मोबायलाक हांवें प्रमुख स्थान दिलां जाल्यार, टीव्हीक हांवें प्रमुख स्थान दिलां जाल्यार त्या जाग्यार आज हांव जेजूक दवरता. एक सोबीत आल्तार आमी बांदल्या न्ही गे आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरांनी. जायत्यांच्या घरां आतां सोबीत आल्तार आसा. पूण त्या आल्तारी समकर रावन जेजू हांव मागता. म्हज्या कुटुंबाक हांव सांगता हाडटा. म्हज्या भुरग्यांक हांव मागोंक शिकयता. म्हज्या भुरग्यांक देवाचो मोग हांव दिता. फुडाराची शिकवण आमी दिता. बरे बरे इस्कॉलाक आमी घालता. कितले पयशे जाल्यार करसूंक आमी तयार आसा. पूण जेजूचो मोग दिवंक हांव तयार आसा. समर्पण दिवन गवया गीत समर्पणाचें. काळजी तुका आसवे
सांगता तुका अर्घा दिता काळीज मोची तुका आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता बाप्पा आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता बाप्पा आस भेटयता जीवित मोचे तुका आस भेटयता तुका अर्घा दिता जीवित तुका आस भेटयता 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 अर्घा दिता सर्व तुझे तुका आस भेटयता तुका अर्घा दिता सर्व तुझे तुका आस भेटयता 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 हालेलुया 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 म्हजे काळीज हांवें सुम्याक भेटयलें म्हजें जिवीत हांवें सुम्याक भेटयलें म्हजें सर्वस्व हांवें सुम्याक भेटयलें तर मोगाळ भाव भयणीनो तस्सो जेजू म्हाका ताचो उजवो हात उखलून आशिर्वाद दिता हांव तुजो देव तुका सांबाळचो देव म्हूण सोचो मी म्हाका आशिर्वाद दिता तसो आशिर्वाद जोडचे खातीर माहिती जावया दिमे आमी घालया आमचे सर्व गरजो सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया जें कितें म्हज्या जिवितांत जाय तें तो दिता म्हणून आमी भरवशान पातयेवया सबार संगती हांवें जाय म्हूण चिंत्ता पूण तें म्हज्या जिवितांत नाका देखून तें म्हाका मेळना पूण जायत्य संगती जें कितें तूं उसारताय बावारता न्ही तें तुका दिता तो देखून आमी मागया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सोम्यात फाटी येवचे खातीर आमी मागया हे येवकारिसाचें मोल समजोवचे खातीर आमी मागया देवाची काकूळ जोडचे खातीर आमी मागया देवाचे राज आमकां सोम्यान फावो केला त्या राजार हांवें जिये जाय
त्या खातीर आमी मागया. आमचे कुटुंब आमी समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबाचे सर्व त्या स्वामीच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. कुटुंबात आसचे सगळे उणेपण, कुटुंबात आसचे सर्व वाईट, कुटुंबात आसचे सर्व असमाधान, बाबाव मध्ये आसचे सर्व वेगळाचार, मनस्ताप शांती समाधानात बदलून दी. आमच्या जिवितांत शांती आणि समाधान, आमच्या कुटुंबात शांती आणि समाधानाक पहिलं स्थान मेळोवन दी. आमच्या पवित्र सभेच्या सरत्या सांपासत मागया. ही पवित्र सभा जेजूनच आरंभ केली, तस मुंदरून व्हरता. हे पवित्र सभेक फावते मुखेली, जिविताची साक्ष दिवचे तसले मुखेली फावत जावं म्हण मागया. हांगासर सेवा दिवच्या ह्या जागा बसत मागया. धर्मीक बहिणी बसत आमी मागया. दैत्यानी मागोंक विनंती केल्ली आसा. पिडेस्त भावांनी बहिणी, कंगाल जाल्ली भावांनी बहिणी, ह्या सक्रामेंत आसल्या जेजूक कांयच साथ दिवना. सर्व सुख करूंक शकचो, सर्व सक्तेवंत असो त्या ससम्याचेर पातयेनी आमी दवरया. तशें आशिर्वाद चडचे खातीर गव्यांगीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येसुमियान जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो करी. जोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या उत्तर तुझे आयको जिणी आमची बदलो जीवन आम तुझ्या वाटो घेवन ससान जिवीत सोडून मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्ती म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो जेजूच्या मिसांवा वेळार आमी पळयता जेजूची उतरां आयकून वायट सक्त्यो ताका खाल जातात कित्याक त्या उतरांचेर अधिकार आसलो त्या उतरांचेर बोळ आसलें तें उतर सादारण उतर न्ही बगार सक्तीन भरलेलें देवाचें तें उतर मोगाळ भाऊ भयणीनो तेंच देवाचें उतर आमी हर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार वाचतां नियाळटां तें उतर आमच्या जिवितांत कार्याकृत करी जाय क्रियाळ जाय आनी तेन्ना आमी क्रिस्ती जिवीत संपूर्ण जावन जियोंक शकता तर तेंच उतर आमच्या जिवितांत एक दिवो जावं उजवाड जावं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया मिसाचें बलिदान पवित्र बरी बेडोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदा देवा आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तनान विसारून पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडा अपराध या पासून भगिवंतदान सुमकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पोद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या चेवेता पावो Krista ka glutka Somia ka glutka Somia ka glutka Prartuya देवांच्या सर्गींच्या बापा तूं भवार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान सोरूंक आनी देखीन सोलोवंक भगवान स्वांपाळ दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेने ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो करी आमच्या सुमयान तुज्या पुताचे जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना साम पावलून तेसलोनिकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप
भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोम्याचो दीस रातीक येतेल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणान. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनाच गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेल्या बरी आनी एकाच साणें तांचे वयर विबार देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती सकची नात. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखांत नात. देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां संपोंडूंक घालिचो ना. तुमी सोमेस्त उजवाडाचीं भुरगीं, दिसाचीं भुरगीं. आमी रातीची न्हय, काळोखाची न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बागार जागृत आनी चतूर जावया. देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हूण निर्मूंक नात. बागार सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी सोडवून जोडूंक आमकां निर्मेल्यांत. आमी जिवंत आसूं वा मोर्न वचूं, ताचे सांगता आमी जियेसे म्हूण तो आमचे पासत मेलो. अशें आसता तुमी येदोळपर्यान केलां तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. देवाचें उतर हें. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. हेर कोणाक हांवें भियेजय. सर्वेस्परच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपा जाय. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागलां. आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचे सुवादीकपण साकून ताच्या मंदिरान ताची खुशी हांवें समजूंक घेवंक. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. इतलें हांव खरेंच बरवसून आसा. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. सर्वेस्पराची तर वाट पळोवन राव. धैर्य घे आनी दृढ राव. वय सर्वेस्पराक अत्रे घेवन राव. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. उद्गार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू कफरनाऊम नावाच्या गलिलियाच्या शहराक देंवन गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकूंक लागलो. तो अधिकार आशिल्ल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताचे शिकवण आयकले सगळीं ताका विस्मीत जाताले.
त्या सिनोगोगांत देवसारलो गेलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली, नजरेतच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय मो? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो भगिवंत. पूण जेजून तांकां बेस्तावन म्हळें, तोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्यार देवसरान सुमेस मुखार ताका धरणीक आड गेलो आनी ताका कांयच बादा करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो. लोक सकड थटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसलीं उतरां हीं? अधिकारान आनी पदवेन देवसरांक तो फरमायता आनी ते भायर सन वेतात. जेजू विशांतली खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गजली. देवाची उतर हे. क्रिस्ते म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, एक पोटी एका मणक्याक उणूदकाक व्हरून गेलो. जुजूत उणूदकाक चलचले न्ही, उण मात्र. आनी उदकाक घाल्लेंच तो माणको उणून लागले म्हणून तपका उडोवन भायर आयलो, वंचलो. परत्याक त्या मणक्याक धरलो आनी शेळें उदक आसलेल्या एका आयदनान गेलो. ददूशी रावलो थंयच उदकांतच, शेळें उदक. आनी त्याच शेळें उदकाक पंदल्यान इल्लो उजो गेलो, लायटार उजो गेलो. उजर घालता आसतना उदक इल्लें इल्लें उब जाताना मणक्याक बारीक कशी जाली, इल्लें इल्लें उब येता न्ही कशी जाली. आनी किल्लो उब जाली, वणना म्हणून सोंसून रावलो. मागीर इल्लें उण जालें, उदक उण जालें. आतां उदक सडसड जाता आसतना ताका उडोवंक जावना. कितें जालें? माणको त्या उदकांत मरण पावलो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आयचें पयलें वचप आमी आयकलें आनी आमच्या ह्या पयल्या वचपा परीस सबार पोटी आमचें कुटुंबान जिविती, आमचें वैयक्तीक जिविती जावचें आमी पळयता. हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सान पावलून थेसलोनिकेकारांक बरयल्या पत्रांतलें, तुमी सुमेस्त उजवाडाचीं भुरगीं, दिसाचीं भुरगीं, आमी रातींचीं न्हय, काळोखाचीं न्हय, देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. हेरां बरी आमी न्हीद काडचें दिसलें क्रिस्तांव जावन नजो, बगार जागृत आनी चतूर जावन आमी राव जाय म्हणटा देवाचें उतर. जागृत आनी चतूर जाय म्हणटा देवाचें उतर. म्हाका एक इश्ट आसलो, बरो मनीस बरो, पूण ताणें दायलें सांगचें आसलें, सद्याक फादर म्हाका देवान कांय व्हडले आशिर्वादी दिवं ना आनी शिरापी घालूं ना, देखून हांव मिसाकेचें बरें टेंशन आता नाका म्हाका. केन्ना पळया हांव इल्लें सोलवलो, केन्ना म्हाका इल्लें अस्कत म्हूण बगता, ते दाळ हांव येता म्हणून. आनी शंबर जाणांचे आमचे दोशी तस म्हूण सांगयत, आज म्हणना भलायकी आसा, पयशे आसात, सगळें आसा, देवा सरशी वेच्या बदला खंय आमी भोवंक क्या गे, मोला क्या गे, असले चिंताप कश्ट येताना न्ही, मागीर पळया म्हणून. देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो, हाचे पयल्या वचपान सान पावल म्हणटा आमी काळोखान नाव. काळोखान आसल्यार कितें जाता? दिसना आमकां न्ही गे, काळोखांत आमकां दिसना, आमी घुस्पडटा. काळोखांत आमकां मोळना, कोणी येवन लोटलें जाल्यार पडटा आमी, दांटून पडचे साध्यता आसा. स्वानियंत्रण ना आनी स्वरक्षणी काळोखांत आमकां जायना. देखून आमी उजवाडाची भुरगीं काळोखांत जियोवच्या दिसा आमी जियोंक नजो, आमी उजवाडांत जिये जाय म्हणटा सान पावल. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमी केन्ना
उजवाडांत आमी जियेता तेन्ना काळोखाच्या अंधकारांतावन आमी पयस रावता. मरण आयलें जाल्यार मरण आमकां काळोख न्ही, बगार मरण आमकां नवें जिवीत. पळया, मरण आमकां नवें जिवीत. सगळ्यांक मरोंक आसा, कोणी परमनंट जियेना न्ही. कितलें वखद काण गेल्यार, कितले बटी हेल्थ चॅकअपाक गेल्यार, कितले खंयच्या नमन्याचें कालें डायटींग केलें जाल्यार एक वा आनी एक दीस मरोंक आसा. 100% शुअर सगळ्यांक मरोंक आसा. आमचे पयलीं आसली मेल्यां ते आमी मरतले, आमच्या आनीक आयिल्ल्यांक मरण आसा. पूण वॉट इज द डिफरन्स? कितें बदलावन? आमी मेल्या जाल्यार आमी जियेता. सोम्या सांगाता जियेता. पिडा आयल्यार सोम्याच्या कश्टांत हांव भागीदार जाता म्हणून आमकां जियोंक साथ जाता. पिडा आयली जाल्यार थोड्यांक पिडा आयिल्ल्यांच सगळें जालेंत न्ही, मुग्दोलेंच डिप्रेशन तें पुरो येता. एक पिडा ताच्या बायल्यान आनी सकट. पूण मगाळ भाऊ भयणीनो, जे कोण सोम्याचेर भावार्थ दवरता तस जाल्यार पिडा आयल्यार त्या सोम्याच्या कश्टांत एक वांटो घेवंक एक अवकाश म्हणून घेतात. सणवळी आयल्यार सोम्याचेर लपतण रावंक एक अवकाश म्हणून घेतात. एक्सिडेंट जालें जाल्यार, न्हिदिल्ल्या कडेन जालें जाल्यार सोम्या कडेन चड आनी चड वेळ करसूंक एक अवकाश म्हणून मानून घेतात. जर तर आमी सोम्याचो मोग करता, तयारेचें जिवीत जियोंक तयार आसा जाल्यार देखून आमी कितें करूंक जाय? देवाचें उतर पयले वचप आमकां भोव अपुरबायेन सांगता. 4 संगती आमी आज नियाळ करयत. एक, लिव इन रेडीनेस. सदांच हांवें तयार रावूंक जाय. पाल्या पळया म्हणचें न्ही, आनी कांय तर आमी सांगता म्हणचें न्ही, मागणें मागीर करया म्हणचें न्ही. पूण आमच्या जिवितांत आमी तयार आसा जाय. सांजेच्या वेळार आमी 7:30 वरांक तेर्स करचे गे, कितें म्हणटात? पयलें करताले न्ही, 7 वरांची गांठ आयकत आसतना मागणें आनी तेर्स करताले. आतां करची गरज गे. पर एकलो तरणाटो येवन म्हणटा, ते कित्या फादर त्याच वेळान करी जाय म्हणून म्हज्या मम्मी म्हाका दोस्ता. फ्री आसतना केल्यार जायना. कितें म्हणटात? फ्री आसतना केल्यार कितें? फ्री आसतना केल्यार बरें, पूण आमच्या जिवीत असो प्रायम टायम आसा पळया, तो देवाक आमी दिवचो. तो देवाक आमी दिवचो. नाजाल्यार म्हज्या जिवितांत प्रायम घडी येता आसतना देवान म्हाका कुमूक एक येवची गरज आहा गे. तुवें फ्री आसतना मात्र न्ही मागणें करचें. देवी फ्री आसतना मात्र मेळोंक येतलो. देखून आमच्या जिवितांत प्रायम टायम देवाक आमी दिवंक जाय. लिव इन रेडीनेस. वेळ घडी केदाळ येता म्हणून कळीत ना, खंयच्या संदर्भार येता म्हणून कळीत ना, खंयच्या रुपार येता म्हणून कळीत ना. ते न्हिदोन आसल्या कडेन येवंक बरो, बसून आसल्या कडेन येवंक बरो, रावन आसल्या कडेन येवंक बरो, वाहनार येताना येवंक बरो, मळबार उपताना येवंक बरो. देखून आमी तयार आसा जाय. एनी टायम इट मे कम. सेकंड वन, दुसऱ्यान चिल्ड्रन ऑफ लायट. उजवाडाची भुरगीं हांवें जाय. काळोखाची भुरगीं न्ही. म्हणजे कितें? उजवाड म्हळ्यार कितें? उजवाड म्हळ्यार सत. सतान जियोवचें मनशां हांवें जाय. पुडकिरो मनीस न्ही, दगलपाचें मनीस न्ही, मोज करचो मनीस न्ही. सतान जियोवचो मनीस, प्रामाणीक मनीस हांवें जावन जिये जाय. प्रामाणीक मनीस जाय. ढोंगी मनीस जावचो न्ही. नितळ चिंताप म्हजें आसा जाय. थोड्यांक उलायटोंजे पिदायटोंजे, पळोवंक बारी बरो मनीस, गोडशी उतरां, भितरल्यान फाटल्यान वचून पुरा सांगून दिवन मोस करचें. प्रामाणीक मनीस न्ही, चिंताप नितळ ना, उतरां म्हजें नितळ आसा जाय. मोगाळ साल समकणेचीं मनशां, उजवाडाचीं मनशां. आनी तिसऱ्यान हांवें भियोवची गरज ना. जायते आमी नियाळ केलात आराधन. भियोवची गरज ना. कित्याक जेजू आमकां शिक्षा दिवच्या खातीर येवंक ना. जेजू आमकां आमचे पातकां दाखोवन दिवच्या खातीर येवंक ना. बगार जेजू कित्याक आयला? कित्याक जेजू आयलो? देवाचो मोग आमकां व्यक्त करूंक. देव शिक्षा दिवचो देव न्ही, देव राग करचो देव न्ही. बगार देव
मोगाळ देव, मैपासी देव, काकुळतीन भरलेलो देव, रागार जावंक सवकास असो देव म्हूण दाखोवन दिला. आनी देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी भियोवची गरज ना, देव म्हजो मोग करता. चवथ्यान एकामेकाचो हुस्को आमी दाखोवया. भावार्थ आनी जिवीत म्हजें थाळ पडत जाय. इगर्जेन देवन बरें मागणें करता, खंताराम बरीं कन्न म्हणटा, आराधनान दिमी घालन हात वयर कन्न हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. घरा गेल्ले ते घरा गेल्ले ते म्हणून सांगलें न्ही, म्हज्या घरच्याक पळयता आसतना राग येवचो जाल्यार ताणें काडलें जायना, दवरलें जाल्यार जायना, जाल्यार चटणी केल्यारय जायना, च्या केल्यारय जायना, जाल्यार टेस्टच ना म्हणचें जाल्यार खेदाळ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कांय प्रेजन आसा गे, कांय प्रेजन आसा गे. जें कितें हांव हांगासर मागता तें घरा वचून हांव जियेलो जाल्यार मात्र मिनींगफूल, अर्था बरी, ना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ, सगळेंच व्यर्थ म्हळाबळे म्हणण्याचो पुस्तक. तशें आयची सुवार्थ आमी आयकली मोगाळ भाव भयणीनो. समाजांत दोन रितीचे व्यक्ती आमी पळयता. एक उतरां, एक व्यक्ती तांची उतरां पुरो फकड, सत ना, सत उणें फटत चड, पटित्त मारची. आनी तशेली मनशां चिल्लर मनशां म्हूण सांगता आमी न्ही गे. फटकिरी मनशां, चिल्लर मनशां म्हणटा. बडायत लोवचे लाटपट मनशां म्हणटात. आनी एक रितीचे व्यक्ती आसात, तांकां तांची उतरांचो एग्रीमेंट म्हूण सांगयत. कितें एक उतर दिलें जाल्यार त्या उतराक तें बद्द. तसलीं मनशां जायत म्हळ्यार जायत, ना म्हळ्यार ना. भास दिल्ली मोडी ना तसली, मातगे बद्दा म्हणटात. तसल्या मनशांक प्रॉमीस आनी बरा कांय गरज ना, सतफरमण करची गरज ना. हे दोन रमणेचे व्यक्ती आमकां मेळटात. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या उतरां विशीं आज सुवार्थ आमकां सांगता पळया. जेजूची उतरां कशीं आसलीं म्हणून सुवार्थ आमकां गळीत करता. दे वर नॉट एम्प्टी. जेजूची उतरां फकळ उतरां न्ही. जेजूची उतरां दे वर फिल्ड विथ पावर. ते सक्तेन भरलेलीं उतरां, अधिकारान भरलेलीं उतरां, ती जेजूची उतरां. उरल्या शिकोवणदार बरी ती न्ही आसलीं. बगार जें कितें तो उलयता ताच्या जिवितांत तो करतालो आनी तो तेंच हेरांकी करूंक शिकयतालो. कर्ण दाखोवन दिलें जेजून मोगाळ भाव भयणीनो. देखून ताची उतरां विथ डिवायन ऑथॉरिटी, दैवीक अधिकार आसलीं ती उतरां जावन आसलीं. देवाच्या उतरांक आजून तस्सो अधिकार आसा. तस्सो अधिकार जें कितें पयलें पळय 2000 वर्सां आदीं जेजू उलयता आसतना देवसार सगळे भियेताले न्ही गे. ताच्या उतराक फाटी सवाल घालनाटले. पळयच्या सुवार्थ्यान कितले अपूर्व भायर आमकां कळीत जालां. फाटी घालूं ना, चूप राव आनी त्या मनशा जावन भायर ये म्हणटा आसतना आमी कित्याक भायर ये जाय म्हण विचारलें ना. फाटी साप दिवंक तांकां धैर्य नातलें. कितले अधिकारान भरलेलीं ती उतरां. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून ती उतरां परगटता आसतना, जेजूची ती उतरां आमी परगट करता आसतना, वाचता आसतना आमी तसल्याच मतींत आमी वासीत जाय. जायते पटी पळया देवाचें उतर आमी वाचता. दाखल्याक सांगचें जाल्यार मिसा वेळार देवाचें उतर आमी वाचता. कितले पटी आमी तें देवाचें उतर बरी चीत दिवन आयकता. साबार पटी खंयच्या पुस्तकांतलें म्हणून उडास आसना. आज पयले वर्सा खंयच्या पुस्तकांतलें देवाकर गांवाची बरी आयकतात. तुमी बरें आयकतात तर न्ही गे. हां, तशें देवाचें उतर वाचता आसतना हर एक उतर तें अधिकारान भरलेलें म्हणून आमी समज जाय. तुमी थोडी ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकतात न्ही, थंयसर खाल करता तो उतरां परत आनी परत रिपिटेशन, परत्याक रिपीट करचें आनी थोड्यांक बरोवंक सांगचें. अजापा करची कोणें देवाच्या उतरांनी. खंयच्याच मनशान न्ही, खंयच्याच मनशान अजाप करचें न्ही. देवाचें उतर जर तर तूं वाचताय, चीत दिवन तूं वाचताय, त्या उतराक अधिकार आसा म्हूण तूं समजताय, तेंच उतर देवाचें उतर
आमच्या जिवितांत अजापान घडटा. देखून मग भाऊ बहिणीनो, जेजूची उतरां आयकत आसतना ते वायट सकत रावोंक शकले ना. ते अंधकाराक देवाच्या उतरा समक रावोंक जायना. जर तर आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत अंधकार आसा म्हूण तुमकां बघता जाल्यार, कितेंय वायट आसा म्हूण बघता जाल्यार, कोणें माट केला म्हूण तुमकां बघता जाल्यार, सैतान लागला म्हूण तुमकां बघता जाल्यार, तुमच्या कुटुंबांत ते कितेंय वायट आसा म्हूण बघता जाल्यार देवाचे उतार वसा. सदां न्ही देवाचे उतार वसा. ते वायट सगळें थंय पळोवन धांवता. रावना तुमी खंय थंय हांगा धांव जाय म्हणना. तुमच्या हातांत आसलें तेंच देवाचें उतार अधिकारान भरलेलें उतार म्हणून समजूचें भोव गरजेचें. देखून नश्टें जावंक पुरो, वायट संगत्यो जावंक पुरो, पाताक जावंक पुरो, बेह जावंक पुरो, स्वार्थ जावंक पुरो, द्वेश जावंक पुरो, आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार देवाचे उतराक आमी थंयसर चड आनी चड जागो दिवचो भोव गरजेचें. तिसऱ्यान जेजूक आमी वळखत जाय. सैतान जेजूक वळखता पळया. म्हाका गोत्त असो तूं कोण म्हणून सैतान सांगता. तूं देवाचो पूत म्हणून सैतान सांगता. कशें कळ्ळें सैतानाक? कोणें सांगलें? ताका कळ्ळें. कित्याक एक पॉजिटीव एनर्जी थंयसर येता आसतना नेगेटीव एनर्जी डिस्टर्ब जाता. सैतान डिस्टर्ब जालो थंयसर. कळ्ळें ताका. पूण मोगाळ भाऊ भयणीनो, त्याच सोम्याक सैतान वळखता पूण तो सोम्याक खाल जायना. खाल जायना. दॅट इज अ मिस्टेक. वळख आसा पूण खाल जायना. देखून जस्ट जेजूची वळख आसल्यार पावना. जेजू विशयान नॉलेज आसल्यार पावना. जाकीर नायक आयकला न्ही तुमी? जाकीर नायक आयकूं? इस्लाम धर्माचो प्रचारक. ताका जेजूची वळख बरी आसा. ताचे लागीं उलयता जाल्यार लेफ्ट एंड रायट बायबलाचें कोटेशन सांगता. पूण त्याच देवाच्या उतराक खाल जावन जेना. देखून आमकांय जेजूच्या देवाच्या उतराची वळख आसा जाल्यार, जनरल नॉलेज बरी आसा जाल्यार, कोटेशन बरें येतात जाल्यार पावना. बगार त्या उतराक आमी खाल जावन जिये जाय. डू वी लेट हिम रूल ओवर आवर लायव्स. जेजूची वळख आमी धरन ताचे तस जेजू म्हज्या जिवितांत आज रास करता गी. डू आय रिकग्नायज हिम. ताची वळख हांव म्हज्या जिवितांत हांव धरूंक शकता गी. जेजूच्या कामांनी, उतरांनी, करण्यांनी ताची कीर्त गाजली. तो कोण म्हूण कळीत जालें. ताणें केल्ल्या कामांनी, ताच्या उतरांनी, ताच्या करण्यांनी जेजू कोण म्हणून कळीत जालें. तर आज म्हजीं कामां पळोवन, आज म्हजीं उतरां आयकून, आज म्हजें जिवीत पळोवन हांव एक क्रिस्तांव म्हणून कोणायकी वळखून घेवयेत गी. सपारपटी आमचें कोंत पळोवन ते क्रिस्तांवांचें म्हणटा न्ही गी. आनी थोड्यांचें आमचें नांव कितें म्हणून विचारल्यार क्रिस्तांवांचें म्हूण कळटा. पूण आमी क्रिस्तांवां फकत कोंत घालची क्रिस्तांवांगे, नांव आसचें क्रिस्तांवांगे, बगार जेजूस आमच्या जिवितांत आसचें क्रिस्तांवांगे म्हणून आमी नियाळ करचें गरज. तर मोगाळ भाऊ भयणीनो, म्हाका कसो आज वळखता लोक. म्हज्या कुटुंबांत म्हजींच भुरगीं आज म्हाका कशीं वळखता ते. एक भाग्यवंत मनीस म्हणून गी, पडकीर मनीस म्हणून गी, लाटपट मनीस म्हणून गी, मागण्याचो मनीस म्हणून गी, आयतारा वचून बरें मीस आयकून घरा येवन भरपूरचे मनीस म्हणून गी आज आमी नियाळ करूंक जाय. देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो, आज आमी हांगासर नियाळ केल्लें हे देवाचें उतर आनी जाय की आमच्या जिवितांत कांय म्हण इल्लेपणी बदलावन हाडूंक शकत. म्हजी जबाबदारी पाळच्यांत, म्हजें दिसपडते जिवीत जिवोवच्यांत कांय म्हण इल्लेपणी बदलावन हाडचें तसलें जावं दी. तेन्ना खंडीत जावन आमचें जिवीत देवाच्या उतरा खाल जियोवचें आनी जेजूक वळखून जियोवचें तसलें जावन जातलें. असली कृपा तोच तुमी आमकां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार फावो करून दी म्हणून आमी मागया.
संगी अर्पीत हांव बापा काळजा आमची आजो पंदीत हांव तुका कणबेसार दूख मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासारता कणबेसार दूख मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासारता गोवांचो बोंडो मनशा वावरांत गेल्लो स्विकार कर म्हूण तो परता बदल म्हूण तुज्या पवित्र कुडीन सोम्या पवित्र कर आमकां ह्या वेळार बाबा बिनीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवे दादेव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागाते बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेके पयस विचारवाक सर्वेस्पर म्हणून घेव सर पदवे दारणी बोवरत्या देवा तुज्या भगवंताच्या उगडा साकवो यज्ञ समर्पण तुजें तर्पण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांची येवन ससनाचे सोडवून जोडूंक आमकां फाव कर तुज्या पदाचे सुचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व दई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जुवांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां अंधीर दिता ताची शिकवण आमची गिन्यान वच वाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Darbaaranso सर्वेस्पर तू स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गीत तुका जय जय उत्सर्गीत तुका जय जय बापा करुस्त पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक काराराचें हें रगत पातकांचें मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पसूत आनी समेस मनशा पसूत तें वारवतलें ही म्हज्या उगडासाक करात
Bavartasu gut purgatoryam. Jesus melo, Jesus jivan zala, Jesus novian yetolo. Jesus melo, Jesus jivan zala, Jesus novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुण्याची वानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवित सुंदो आनी सडुणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेत सांग पवित्रज्ञ एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमचो उदव आमच्या भाग्यवंत बापा पिठो पॉल आमच्या गवडे बापा आनी सगळ्या याजके वर्गा बराबर तेका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे परजळी तूं मुखार मळपळ्यांक फावो कर ह्या वेदी भोंवतणी जमत जाल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मोरये देवाच्या माय संगती भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळपती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुआंव पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसंगता त्याचे सुतै पवित्रत्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा सुरवंदनने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मौनान धरून ताने शिकयलेले प्रार्थन दीर्घवन म्हणूया आमच्या बापा सर्गींचा तुझे नाव तुझे रासम काय तुझे कुशी सरदार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपट्ट ग्रासा समकांदी आमचे चुकलेले हांव बक्षिता तशें आमची पातकां मगेस आनी आमकां ताळून पडोवन दिव नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शावनत रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार ककुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पुंच्या पवीस सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाले आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनेक वडान सांबाळ तुजी येताय आनी रास वर्सले येताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो माय मग सगूत जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूर कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूर कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणांत आपोवणे मेळ्ळ्यान ती सुभागी सोम्या ते म्हजे भितरले पाप म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली
देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचो हांव सोदून करूंक उजवाड तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचूं हांव सोदून करूं मैपास तूं हीच म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो उस्वास जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचो हांव सोदून बरी भलायकी तूंच पयस म्हजो सोमिया गूण कर म्हाका वेगी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचो हांव सोदून करें जिवी तूंच जीव आनी जीवनपण म्हाका पाय सर्गाक शाबी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा एक घडी बरं आमच्या दोळ्यां आमी दंप्या खळसात आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्घां दिवया जेजूक सेवच्या वर्तें बाग ह्या घडये जेजून आमकां फावो केला ताचें सानिमास रगत आमकां ताणें दिलां आपल्या जिवाचें बलिदान आपल्या जिवाचो त्याग आनी सॅक्रिफीस आमचे खातीर ताणें केला आपल्या इश्टा पासो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणलो जेजू ह्या घडये म्हज्या आनी तुज्या काळजांत तो आयला आमच्या जिवितांत तो आयला ताका आमी आयकलें ताका आमी वळखलें हांव ताचो मोग आमी अनुभव केलो ताच्या उतरान आमकां ताणें पोशीत केलें मात्र न्ही ताच्या सुकुडी रक्तान ताणें आमकां दादोश केलें वर्ती दादोस खाय ताका आमी घेवंक ना फावो तरी तो आमच्या काळजांत आयला सैमा तो देव तरी मनशा रूप घेवन तो आमच्या काळजांत आयला आमकां हर एकल्याक ताचे दैवीक सत्तेंत भरच्याक आमकां हर एकल्याक ताच्या मोगांत भरच्याक आमकां हर एकल्याक ताच्या कुरपेन आनी सत्तेन भरच्याक त्यास जेजूक आमी अर्घां दिता आसतना त्यास जेजू लागीं आमी मागया सोम्या तूं सदांच म्हज्या काळजांत राव
म्हज्या जिवितांत तूं राव. दिसपडटे म्हज्या पैना वेळार तूं राव. म्हज्या पिडेस्त भावा भयणी सांगाता तूं राव. आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्या सांगाता तूं राव. जेजू म्हज्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां सांगाता तूं राव. म्हज्या भाव भयणी सांगाता तूं राव. हांवें दिसपडटे वावर करच्या त्या वावरा थळार तूं राव. मोगळा जेजू म्हज्या एकसूरपणांत तूं राव. जेजू म्हाका पिडा शिडा दोसता आसतना, म्हाका नाना रितीच्यो समस्या रेवड घालता आसतना जेजू तूं म्हज्या सांगाता राव. हांव आसतलो तुमच्या सांगाता संवसार सरा पर्यंत म्हणल्यार जेजू दिसपडटे म्हज्या सांगाता. हांव उठतना बसतना काम करतना विशय घेता आसतना तुजी स्तुती करता आसतना मागण्या करता आसतना हर एका सुखांत दुखांत पिडांत अनवरांत जेजू तूं म्हज्या सांगाता राव. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. हरसेतांव तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया. सरपोद्वेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या. भगिवंसो आम पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुदायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजां पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सरपोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां आशिर्वाद दी. वसनेयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र येवकारीचो असो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दोन दी. ताणें मोदयेचो मोग केलो तसो आमकां करूंक सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून करसार्थोन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळोवंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां करपा लाबय. आमची कुटुंबां मोगाची
सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मन दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. एक घडी भर आमी बसया देवाक अर्घां दिवया. कितलेशे उपकार ह्या पवित्र जाग्यार सावन जुवांव पावल दुसऱ्या मारेवाप आमकां भक्तिकांक मेळ्ळ्यात. दिंबेर पडून ह्या जाग्यार येवन आमी मागलां. आमच्या कुटुंबांचेर भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्या मारेपात देवान धराळ आशिर्वादां वतल्यांत. पिडेशिरेन आमकां ताणें आदार दिला. दुखां गळून आमी ह्या जाग्यार मागलां. आमची दुखां ताणें पुसल्यांत. आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाला. मोतीक संतोश दिला. आमच्या कितलेशा भुरग्यांक परगांवाक वचोंक ताणें वाट दाखयल्या. कितलेशे जाणांक तांच्या दुर्बळकायेंत आदार दिला. कितलेशे जाणांचे काळजाची ती आशा ताणें सफळ केल्या. हर एक उपकार आमी उडास करया. कितें देवान आमकां सांजुवांव पावल दुसऱ्या मारेपात ह्या जाग्यार केलां. आमी सगळें उडास करया आनी देवाक अर्घां दिवया. प्रत्येक तरान एकल्यान नाक्षेक जाल्लें इन्फेक्शन बऱ्या तरान गूण जाल्ल्याक एक भक्तीक अर्घां दिता. एकल्याची पांय दूख गूण जाल्ल्याक एक भक्तीक अर्घां दिता. मागले दैत्य उपकार मेळिल्ल्याक एक भक्तीक उपकार उपकार आठयता. रियोला रेबेल्लो फेरार ताका एक बरें काम मेळिल्ल्याक देवाक अर्घां दिता. एकल्याची सुकोन गेली पाडी पाटी मेळ्ळ्याक एक भक्तीक अर्घां दिता. हे जायते बरे उपकार हांगासर उसारल्यात. कितलेशे जाणांनी उसारूंक नात आज जाल्यार जायते उपकार मेळ्ळ्यात. हे सक्कड आमी मोती काडया सांगाता मेळया आनी देवाक अर्घां दिया. अर्घां तुका सुम्यान जेजो. होगलाप तुका सुम्यान जेजो. महिमा तुका सुम्यान जेजो. आराधन तुका सुम्यान जेजो. वंदन तुका सुम्यान जेजो. स्तुती तुका सुम्यान जेजो. जय जय तुका सुम्यान जेजो. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका सुम्यान सगळ्या मुच्या काळजा देव मोहन मोचे उपकार तुजो बावडोंग बरला वडा आनंदा. अर्घां दिता तुका सोमिया मुच्या काळजा. उबे रावया प्रार्थुया. बोवका कुळदरा बापा बागेवन जुवांव दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता. तुजे दैवीक काकूळट आमी वर्णिता. ताचे मारी पात तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मोग आनी ताची गूण करची सकत तुवें आमकां फावो केल्याक आमी तुका दिन बसता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ता साक्षावन जिवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त तुमच्या सुम्या मारेपात आमेन. सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या येस बागेवन सांजुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडो. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरलो. मोग सेवा आनी राज्य संदार तुज्या जिवितांत परजळ्ळी. देवाचेर तुवें विश्वास दवरलो. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिकां आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमो कर. तुजे बागेवन जिणी आमकां प्रेरण जावं. आमी सदांच जेजूते आमचे दीस उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. मागच्या कृतीन एक घडीभर बसया. आमचे गरजो कडेन आमी सांजुवांव पावल दुसऱ्या मारेपात
देवा थंय उबारया. सोम्या तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. सोम्या तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जर तर सोमी कशी व्हरता सक्कड आमच्या कश्टांनी आमच्या हर एका पिडेशन आमकां खंडिसावनी देवाचो आदार मेळटा. ह्या बरवशान सांजो पावल दुसऱ्या मारिपात आमची तेसांवां उबारया. एकल्याची हातीन घेतलें कामां सफळ जावं. पिवण्याच्या ओडण्यात हांव एकल्याक सुटका मेळोंक. एकल्याक एक बरें कामाचें जण मेळोंक. एकल्याचें बिजनेस बऱ्या तरान चलोवंक. एकल्याचो फुडार बरो फुडार एकल्याक मेळोंक. तेका जाणांक बरी सैरीक मेळोंक मागतात. एका चल्याक मुखार बरें करून शिकोवंक पावोवच्याक मागता. गर्भस्थ स्त्री असो एका स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवन बाळंतेर बऱ्या तरान जावंक मागता. 20 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक मागता. सक्कड पिडे शिडतावन मोती शेण कुडीची भलायकी मागतात. त्या गंधनाचे जागो बेगीनच आपल्या नांवार जावच्याक मागतात. कुटुंबांत शेजारा शांती समाधान रास करूंक दोगां जाणां मागतात. एक 5-6 जाणांक 5 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक मागोन आसात. एका स्त्रियेक PCOD, थायरॉयड, एलर्जी, कोरोस गूण जावंक ते मागतात. त्या गंधनां मागतात ह्या पेडतावन. 9 म्हयन्याच्या भुरग्याक शिरांची पिडा गूण जावंक मागता. एकल्या 6 जाणां बरें काम मेळोवंक मागतात. एका स्त्रियेचें सोडियम BP डायबिटीज नॉर्मल जावंक मागता. आर्थीक समस्या परिहार जावंक एक भक्तीक मागता. एकल्याक उडासाची सकत सोडोवंक आनी राग विशेष रितीन उणें जावंक मागता. माठ मंत्रांत सुटका मेळोवंक एक भक्तीक मागता. अमाल पिवणेंत सुटका मेळोवंक 2 जाणां मागोन आसात. भुरग्यान हट करचें राग करचें सोडूंक एक भक्तीक मागता. एकल्याची पांयाची दूख गूण जावच्याक मागोन आसा. त्या गंधनाचे दिवंक असले पयशे बेगीन पाटीन दिवंक जावच्याक मागतात. एका भुरग्याक सुडाल उलोवंक जावच्याक मागोन आसा. एका भुरग्याक ग्रीन कार्ड मेळोवंक एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक परगांवांत मागोन आसा. एका कुटुंबाक परगांवांत घरकाण घेवंक पावस जावच्या पासत मागोन आसा. एका तरणाट्या परगांवांत बरें काम मेळोवंक मागोन आसा. पांयाच्या गांठीची दूख आनी हुलोप गूण जावंक एक भक्तीक मागोन आसा. परगांवांत गांवाक शबीत आनी पाटी पावंक एकल्याक आनी एकल्याक एक जागो बऱ्या मोलाक घेवंक साद जावच्या खातीर एकल्याचे एग्रीगोल्ड केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक मागोन आसा. एकल्याची दोळ्याची दिश्ट पाटी मेळोवंक मागोन आसा. बेंगलोर आसल्या आल्बर्ट हाच्या हार्ट आसलो ब्लॉक ते नितळ जावंक मागोन आसा. आनी बेगीन ऑपरेशन जावन बरी भलायकी मेळोवंक मागता. रेशल म्हणल्यार एका स्त्री चलयेचें काजर आनी म्हणल्यार की बऱ्या रितीन जावच्या पासून मागोन आसा. 2 चलयांक बरें काम मेळोवंक ती मागोन आसात. एका स्त्रियेचें कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्या पासून उणें जावच्या पासून मागोन आसा. एका स्त्रियेची एलर्जी गूण जावंक मागोन आसा. 2 शिकल्लें एक बरें त्या लायनीन बरें काम मेळोवंक मागोन आसात. एकल्याच्या पांयाची गांठीची दूख गूण जावच्याक मागोन आसा. घरांत समाधान मेळचे पासत एक भक्तीक मागोन आसा. एकल्याचें हार्ट ऑपरेशन जावंक डाक्टराचें अपॉयंटमेंट बेगीनच बऱ्या तरेन मेळोवंक आनी ह्या पिडेत हांव गूण जावंक मागतात. आमची सक्कड पिडा आमची सक्कड टेन्शनां आमच्या कुटुंबांत असले समस्ये आमची कंत बेजाराय आमची निराशा आमची सुलवणी आमच्या कुटुंबांत येयल्लीं वारें वादळां आमकां सक्कड वायट शक्तींतून दसचे सर समस्ये हर एक रितीन आमच्या कुटुंबांत जावची विधवळी हर एक आमी जेजूक भेटोवया. बागेवन तुजो पावल दुसऱ्या मारिपात भावार्थान आमी मागया. आमचें मागणें खंडीतो आयकतलो. हर एक आमचें मागणें फळदीक जातलें. ह्या पवित्र जाग्यार हांगासर आयिल्लो तो आमचो मोगाळ पापा जुवां पावल दुसरो
कळनासतना आमचे खातीर देवा लागीं मागोन आसा तेच भक्तीन आमी मागया आनी आमची तेसांव ताका भेटोवया. तूं आमकां भाव येवकरेस्तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देह घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माय आनी सर सदां भोगता संगी सर्गींच्या राजांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणूक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपत्तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पदकां मगस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुजे गोश्टीन जेजो. देवाचे मै मोपयांका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी सदां सर्वता. आमेन. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद आमच्या पिडेस्तान सुडास्त आमी काडया. आमच्या कुटुंबांनी अशा पिडेस्तांचो आमच्या शेजारां आस्पत्रेनी कोणे सकट मागूंक विनंती केल्या सर्व पिडेस्तान सुडास्त काडया. सुम्याची मजत आमी मागया. सुम्याचे नवी आमचो आदार सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त समरिफात सर्व तरांच्या पिडेसांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भगवंत चिणये मुखांतर तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताचो मोग तुझ्या परचेन बगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो. भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर्व वायटांतले तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष करीत आसा. ताच्या देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणेक संतोष बगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो आयच्या दिसा हांगासर आराधन कर मेसाचें बलिदान भेटोवन आनी उपरांत नवेन करून देवाचे विस्तार आशिर्वादां आमचेर आनी आमच्या मोगाच्या हर एका व्यक्तीचेर आमी ती जोडून घेतली. आयच्या दिसा हांगासर आराधन करूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां कुमोग केल्ले प्रधान याजक जावन आसात मानादीक बाप पीटर गोंजाल्वेस बोंदेल सान लॉरेन्स इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत थंयसर प्रिंसिपल जावन ते वावर दिवन आसात आनी तशेंच तेंच्या सान लॉरेन्स पूण शेतांत रत्मेक वावरी थंयसर ते दिवन आसात. भोव अपुर्बा रितीन हांगासर आयच्या दिसाची हे सगळें आराधन मिसाचें बलिदान आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार अपुर्बायेचो देवाच्या उतराचो नियाळ तांणी दिला आनी आमचे खातीर तांणी प्रत्येक रितीन मागणी भेटयल्यांत मागला. ह्या पासून तुमचे समेस्त तर्फेन बाप
एंड्रूचे तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन तांचो उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक सर बरें मागता. फाटल्या समार दिसांनी आमचे ह्या पुणशेचे डिरेक्टर हुशार नातल्ले. फाटल्या दिसांनी सुमार दीस जाले न्ही गे तुमी पळयनासतना संपूर्ण बरी भलायकी मेळून ते फाटी आयल्यात. आमी तवळ तवळ आराधना वेळार तांकां मागल्लें आनी खंडीत जावन आमची जन एकल्याची मागणी पावल्यान आनी आज ते हांगासर मेसाच्या बलिदानांत भागीदार जावन उपरांत नवेन तांणी सोलनवन आमच्या पासत मागला तांचोय आनी तुमचो हर एक लासो ह्या दिसांनी बाळोक मरीचे नोवेन सोलोन्स आसा जाल्यार व्हडा संख्यान तुमी ह्या नोवेनाक हजर आसात. तुमचे हर एक लासो आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. तुया सर्गीत छापू मोगाळ बापा हो सुबीत सुंदर दीस आमकां फावो केल्ल्या पासून ह्या दिसा हांगासर येवन तुज्या भक्तां जो हांव पावल दुसऱ्या मुखांतर तुजी मजत मागूंक तुजे आशिर्वाद जोडूंक आमकां फावो केल्ल्या पासून भक्तां सांज जुवांक आमकां एक आदर्श जावन दिल्ल्या पासून ह्या पुणशेताक ताच्या हांगासर येवन ताच्या मुखांतर जायते बेसांव आमकां जोडूंक फावो केल्ल्या पासून आमच्या पयना वेळार केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. हांगासर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमच्या आत्मीक जिविताक उपकारता तें खाणशेवान तुजें स्वतार तुज्या पुता जेजूचें तें मांस आनी रगत आमकां दिवन दादोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आनी हांगासर आयल्या सर भक्तिकांक कुडीच्या पोशनाक उपकारता तें खाणशेवान तेंतूच आमकां वदक सुन दिताय. दानी मुखांतर हें जवान तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या वर्त देण्या पासून आमी तुका दिनवासता आसतना आसा केल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ते सेविल्ल्या आमकां आमच्या कुडीक घटाय मेळो, आमच्या मोतीक समाधान मेळो, आमच्या कुटुंबांनी एकवट आनी मोग दिसपडते रास करूं हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो आमचे तशें आमी सेवच्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सर्वांग सर मानवाल
आसरो सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बदर आसरो सर्वांक सर्मान वालो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बदर आसरो सर्वांक सर्मान वालो मुखार पुत्रा सोवे आमकां बऱ्या आशिर्वाद देव आमकां बाकी वम सुवाम पावतूत आमा बसोन विनंती कर बघियन पुरुषाचे कृपे देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी